मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां भारताच्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांक दोरत्या संभ्रमाचो दीस. एके कुशीन आख्खी पवित्र सभा सांगता मेळोन मुरये माये कुडी आत्म्या सुमेर सर्गार घेतिल्लो उल्हास संभ्रमता. अनेका कुशीन आमी भारत मातेक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस आचरसिता. संभ्रम दरतो, पूण संदेश एकच आनी तो आसा सुटकेचो. देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाल सोडवणीच्या कामान आदार दिल्ल्या कथावीन अवंकार मुरयेक संवसारांत तिचे जिणी सोंपल्या उपरांत कुडी आत्म्या समेत तिका सर्गार उबार मेळ्ळी म्हणल्यार भावार्थाचें सत आयचें पेस्त परगडता. तशेंच सतमनातान परकेच्या अधिकाराखाल आशिल्ले आमचे भारत मातेक सुटका मेळिल्ल्या दिसाचो आज आमी उगडास करता. साबार पावटी आमचेच कुशे प्रमाणे चलचे नी स्वतंत्र म्हूण चिंतून आमी देवाची खुशी करूंक विसरता आनी ह्या वरवीं एरांक आनी राष्ट्राक लुकसाण करता आनी शेवटी आमचेच स्वतंत्र वगडावन काण घेता. आज वो दोरतो संभ्रम आमी आचरण करतना मुरयेची भुरगीं आनी आमच्या देशाची खरे नागरीक जावन जियोंक जाय आसली कृपा ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. उबी रावया. तुतुरीच्या नादात स्वादिक संगीतात जेसू मोरी सुरगी घेता. आंजाच्या संगीतात मुरये मायेक मोगार सिंहासनार तो बसयता. जय जय मोरये बुडव्यांचें गायन, जय जय राणये जेसू सो सन्मान. जय जय मोरये बेटोव्या नामान. जय जय राणये जावं भोवमान. जय जय मोरये बुडव्यांचें गायन, जय जय राणये जेसू सो सन्मान. जय जय मोरये बेटोव्या नामान. जय जय राणये जावं भोवमान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, निश्कळंक जावन पातकाचें कत नासतना मरणाचे सैत व्हरून सर्गार सडलेल्या आमच्या आवय लागीं आमी ह्या देशाचे खरे आनी बरे नागरीक जावन जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी ह्या आमच्या जिवितांत आमी पातकां केल्यांत आसता ह्या सुखीक आमी प्राजीत करया. ह्यो सुखी आमी वळखून घेवया आनी नितळ काळजान हे मेसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सरपुरवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरांनी बरें साडून हांवें जायतीं बदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत म्हगे वचनांत सांकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां जासनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Usargi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू नव्हे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या पुताच्या मनशा सैमाना वय जावच्या खातीर हांव कुंवार मरयेक तुवें गर्भ संभावतां पातका वेणे निश्कळंक सांबाळली आनी ताच्या वैभवान तिका भागीदार न करूंक आयच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुवें तिका सर्गार उबारून व्हेली जिवनपणाचे महिमेक पावलले आमच्या वयचे सदां आमचे दोवळे दवरून संवसारांत तुवें आमकां जण एकल्याक दिल्लें काम विश्वासीपणान संपोवंक आनी अशें आमचे माये बराबर तुजे महिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवस चलयता सासनाच्या सासनाक. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सर्गीन देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसली दिश्टी पडली. तेदवा अंतरळी एक व्हड कुणां दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मुस्ताकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी आनी एक कुणां दिश्टीक पडली. एक महासोरप उज्या परी तांबडो आनी ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट.
आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मारून जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ल्या स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हस्सू तो लोंगटाच्या बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो आनी श्री आरण्याक पळोवन धांवली. तेदवा सर्गार ओडयेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारान आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतारें. देवाचें उदुखार. उंफीरच्या भांगाराने तो तुझ्या उजव्याक बसून आसारानी. उंफीरच्या भांगाराने ठेवून तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरनी आसा. उंफीरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा ती स्पाटाची राणी. उंफीरच्या भांगाराने ठेवून तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसार. राय तुज्या सुरपायेक बोलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. उंफीरच्या भांगाराने ठेवून तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. उंफीरच्या भांगाराने ठेवून तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. दुसरें वसाप सांब पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, आतां निजाकी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणी येता. जशें आदाम थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सोमेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण एकल्याक ताचे सत्य प्रकार सकटांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक, उपरांत येतलो अंत जेद्वा सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळां गेलीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयातळां गेल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतारें. देवाचें उदुखार. Hallelujah, Hallelujah,
हालेलुया हालेलुया. मोरी सर्गी उकलवेल्या देवदूतांचे कोर संतोषाने उल्हास पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या येशूवे आसो. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्त. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकतच तिचे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान व्हडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनां तावन ताणें सकला गेल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसोवनेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचे उतर हे वखली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी 2 फेस्तां वा दाबोजो संभ्रमता. एक फेस्त आत्मीक रुपाचें जाल्यार आनी एक फेस्त राजकीय रुपाचें. क्रिस्तवांक आमकां मोरयेच्या स्वर्गावरणाचो दाबाजो जाल्यार आख्ख्या भारतीय परजेक आज सुटकेचो संभ्रम. एक आत्मीक स्वरुपाचें आनी एक राजकीय स्वरुपाचें. पूण दोनी फेस्तां सांगाता घेवन नियाळ केलो जाल्यार मेळचो एक विशय आसा, स्वतंत्र. कथोलीक पवित्र सभा आमी घेतली जाल्यार मोरयेक संबंदीत जाल्लीं 4 अधिकृत डॉग्मा आसात. डॉग्मा म्हळ्यार पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण. आनी ती 4 डॉग्मा अशीं आसात की मोरी देवाची माता,
मोरी निष्कळंक गर्भेसमोवली, मोरी सदांच आंकवार जावन उरली आनी चवथी शिकोवन जे कितें आज आमी फेस्त संभ्रमता ती मोरयेचें स्वर्गावरण. आनी आयच्या ह्या फेस्ताचे ही अधिकृत शिकोवन पळयली जाल्यार जे कितें पयलींची 3 अधिकृत शिकोवण आसा वा डॉग्मा आसा ताका एक पुरस्कार कशें मोरयेक स्वर्गावरणाचें भाग फावो जाले म्हणून आमी लेखयेत. पापा पियूस 12व्यान नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सर्व संत भक्तांच्या फेस्ता दिसा 1950 इसवेंत ही अधिकृत शिकोवण परगट केल्ली जावन आसा. कितें म्हणटा तो त्या शिकोवणेन? तो म्हणटा मोरयेन आपणाचें संवसारी जिवीत संपयले उपरांत तिका सर्गी व्हेलो. मोरयेक आपणाचें संवसारी जिवीत संपयले उपरांत कुडी आनी आत्म्या सुमेत सर्गी व्हेलो. The Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. पवित्र पुस्तकांत वा आमच्या देवस्तुतेन आमी पळयता जाल्यार जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्ती आमी आचरण करता. जेजू सर्गाक सोडून गेल्लें फेस्त, पूण थंयसर जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें आनी मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त आमी घेतलें जाल्यार एक तफावत आमकां दिसून येता. कित्याक म्हळ्यार जेजू पवित्र त्रित्वेचो दुसरो व्यक्ती जाल्लो, आपणाच्याच सक्तेन आनी पदवेन सर्गी सोडून वेता जाल्यार मोरी मनीस जाल्ली तिणें जियेल्ल्या अप्रतिम जिविता खातीर, पातकरहीत तिणें जिवीत जियेल्ल्या खातीर देवपुताक आपणाच्या कुसव्यांत तिणें जागो दिल्ल्या खातीर पुरस्कार कशें देव तिका सर्गाक आपोवन व्हरता. त्या देखून आमच्या कोंकणी भाशेंत आमी म्हणटा एक स्वर्गारोहण जाल्यार आनी एक स्वर्गावरण म्हळ्यार सर्गाक व्हरचें. आनी मोरयेक हें भाग फावो जाला. तर आतां सवाल मुखार भोवन निबडिनो, मोरी निजाकी मेलिगी वा ना? मोरी निजाकी मेलिगी ना. जावं पवित्र पुस्तक, जावं पाप साहेबाचें शिकोवन 1950 ताणें एक पेपल बुल दिल्लें मुनिफिचेंतिसिमुस देयुस म्हणून. त्या शिकोवणेंत ताणें मोरयेक स्वर्गावरणाचो तो एक मिस्तेर परगट केल्लो. जावं बायबलांत जावं ह्या अधिकृत शिकोवणेंत खंयसरी मोरी मेली म्हूण सांगूंक ना. बायबलांत जावं दी ह्या अधिकृत शिकोवणेंत जावं दी सांगूंक ना. पूण कॅथोलीक थियोलॉजियन्स म्हणजे देवशास्त्री सांगतात की ती मेली म्हणून. पूण मोरी मेली म्हणटाना थंयसर एक तफावत आसा. कितें म्हळ्यार पातकाची मोजुरी मरण म्हणटा पवित्र पुस्तक. हर एकलो पातक आदारलेलो हर एक व्यक्ती मरण पावता आनी पातकाची शिक्षा वा मोजुरी जावन आसा मरण. पूण मोरी मेली म्हणटा आसतना ती पातकाची मोजुरी जावन मेल्ली न्हय म्हूण कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता. पापा जुआंव पॉल II जुनाच्या 25 तारखेर 1997 इसवेंत हर एका बुधवारा दीस वातिकनांत दिवच्या त्या जनरल ऑडियन्स त्या एका शिकोवणेंत तो म्हणटा की सिन्स क्रायस्ट डायड इट वूड बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द कॉन्ट्ररी फॉर हिज मदर. द मदर इज नॉट सुपिरियर टू द सन हू अंडरवेंट डेथ. कितें म्हणटा पाप साहेब? तो म्हणटा जर जेजू क्रिस्त मेलो जाल्यार ताचे आवय मोरयेनी मरूंकूच जाय. कित्याक मोरी जेजूच्या की व्हड न्हय. हातून स्पश्ट कळीत जाता की मुखार भोवन न्ही भयणीनो मोरी मेली पूण
देवान तिका कुडयेंत मेसुमेत सर्गार वेली म्हणून आमी आज हो मिस्तेर समरमता. आतां पवित्र पुस्तकांत हाका दाखलो आसा गे, खंडीत जावन ना. मोरयेक सर्गी वेल्लें कसलोच दाखलो ना वा मोरयेच्या मरणा विशीं ती थंयसर बरयल्लें ना. मोरयेच्या जिणेची आखरेची घडी आमकां कळीत जावचे प्रमाणे धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांत मोरी सेनेकलांत शिसा सांगाता मागण्यार आसली आनी थंयसर पवित्रोत्मो देवून येता. ताचे उपरांत मोरये विशयंत कसलोच दाखलो आमकां ना. मोरयेच्या मरणा विशयी न्ही, तिच्या पयलींच्या तिच्या बाळपणाच्या गणिता विशयी ती आमकां थंयसर दाखलो ना. पूण मोरयेच्या स्वर्गावरणाक पूरक जाल्ल्यो थोड्यो संगती आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. प्रत्येक जावन पोरण्या तेस्तामेंतांत पात्रियोर्को एनोकू आनी प्रावादी एलिया ते सर्गार सोडून गेल्ले घडीत आमी वाचलां आनी आमकां कळीत आसा. आनी मोरयेन मनशाच्या सल्वासावाच्या चरित्रेंत केळिल्ल्या विशेष पात्र खातीर सर्गी पुताकच ह्या भुमीक हाडलेल्या खातीर खंडीत जावन मोरयेक हें भाग फावो जालें म्हळ्यार तातूंत कांयच उत्प्रेक्षा ना म्हूण आमी समजून घेवं येता. कित्याक म्हळ्यार मोरी तिच्या पुताच्या संवसारी जिणयेन तिका जल्म दिल्ले तावन ताच्या निमाण्या घडये पर्यंत मरणा पर्यंत ती ताचे सांगाता आसली. ताच्या त्या संवसारी जिवितांत जावं पुरो ताणें लोकांक सर्गींच्या राजा भशेन शिकोवन दितना वा ताच्या पयलें तो एकसुरेचीनी जिवीत आसतना मोरी ताचे सांगाता आसली. आनी मात्र न्ही, जेजूनच मोरयेक आख्या पवित्र सभेची आवय कशें दिल्ली जावन आसा. आनी मोरी म्हणूंक शकता की जेजूक ही जावन आसा म्हजी कूड, हें जावन आसा म्हजें रगत. कित्याक मोरी आनी जेजू मदें असलो संबंद आमकां आसा. आनी पवित्र कॅथोलीक पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमी पळयलें जाल्यार मोरयेन न्हिदोन आसचें आनी न्हिदेतावन उठता आसतना ती सर्गार पावचें असली थोडी पितुराय आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमी ताका मेरीस डॉमिशन म्हणटा, म्हळ्यार मोरयेची न्हीद. मोरी अशें न्हिदोन आसतना सर्गाक पावली म्हणचें पवित्र सभेंत एक शिकोवन आसा. भोव न्ही भणिनो, कितेंय आसूं ह्या एका फेस्तांत हांव आमी कितें शिकचें 3 लिसांवां हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. मोरयेचें स्वर्गारोहण आमच्या जिविताच्या शेवटा विशयंत एक स्पश्टता आमकां दिता. मोरयेचें स्वर्गावरण आमच्या जिविताच्या शेवटाची स्पश्टता आमकां दिता. कितें ती स्पश्टता? पळया, खंयच्याय एका नव्या गांवाक आमी वेता आसतना त्या गांवा विशयंत आमकां जायते मोतींत चिंतपां उदेतात. तो गांव कसो, तांचो लोक कसो, आमी थंय वचून खंय रावचें, कितें करचें, कोणाक भेटचें, अशें जायतीं आमकां एका रितीची दोस आसता. इंग्लिशींत आमी ताका एंग्जायटी म्हणटा आमी. तशेंच खंयचें एक नवें काम सुरू करतना, बिझनसाक हात घालतना ताचे विशयी ती आमकां जायते उद्वेग आसता. हें काम कशें, हें बिझनस कशें, आनी तो सक्सेस जायन गे, अशें गे तशें गे म्हणून जायतो उद्वेग आसता. तशेंच आमच्या सर्गींच्या शेवटा विशयी. पूण आज मोरयेचें स्वर्गावरण आमी आचरण करता आसतना ह्या आमच्या जिविताच्या शेवटा विशयी आजचो गोंदळ मोरी नितळ करता. जर मोरी सर्गाक गेल्या जाल्यार वा तिका सर्गाक वेला जाल्यार मुगाळ भोव न्ही भणिनो, आमकांय थंयसर वचोंक जाता. जर मोरयेन एक अपुरबायेची जिणी ह्या संवसारी जियेल्ल्या खातीर एक इनाम कशें, एक पुरस्कार कशें देवान तिका सर्गी घेतलें जाल्यार खंडीत जावन आमकांय तसल्या शेवटाक पावोंक जाता म्हणची एक स्पश्टता ह्या फेस्तांत आमी जोडून घेवं येता. दुसऱ्यान मुखार भोव न्ही भणिनो, त्या शेवटाक आमी योग्य जायचे जाल्यार कितें करचें? आमकां हर एकल्याक सर्ग आसा वय, पूण सर्ग आसा म्हणून आमी हात बांदून रावल्यार जायना. एका विद्यार्थीक एग्जाम आसा, एग्जामान बरे मार्क्स काडचे वय, पूण ताणें केवल इमाचे मुखार येवन पुणशेताक येवन वाती पेटयल्लेच ताका बरे मार्क्स मेळना. तशेंच आमकां सर्ग देवान भासयला वय, सर्गाक आमकां वचोंक आसा वय, तो आमचो जिणये शेवट वय, पूण तितलेंच म्हूण चिंतून वगेच बसल्यार आमी सर्गाक वचोंक पावना.
बदलाक ताका पूरक जाल्ली जिणी आमी जिवंक आसा आनी ताका पूरक जाल्ली जिणी जिवोवच्या ती मोरी आमकां एक व्हरतें आदर्श कशें मोरी पूरक जाल्ली जिणी जियेली पळया इगर्ज मातेची अधिकृत शिकोवन सांगता की मोरी देवाची माता मोरी तिच्या आवयच्या अन्नाच्या गर्भांत गर्भी संभवत आसतना देवान तिका मूळ पातकांत राखलें आनी उपरांत तिका पातक करूंक ताळण्यो येवनात म्हणून अर्थ न्ही जर जेजूकूच सैतानान येवन ताळ्ळें जाल्यार मोरयेक कितलें ताळूंक ना आसतलें खंडी जावन आसतलें पूण मोरी तिच्या जिविताच्या शेवटा विशयंत सदांच स्पश्ट आसली देखून तिची दिश्ट त्या शेवटाचेर खंचली देखून ह्या सर्व ताळण्यांचेर उणेपणाचेर अस्कतकायेचेर ती जैत व्हरता त्या देखून इगर्ज माता आमकां शिकयता की सदांच निश्कळ आसली न्हय मात्र कुडीन तिच्या चिंतनान तिच्या उतरान आनी करण्यान तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जर आमी असलीच जिणी जियेता जाल्यार पातकाचेर जैत व्हरता जाल्यार आमकांय मोरयेक जाल्लो मान फावो जाता हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की जुवांक दिल्लें तें उगडापण आनी त्या उगडापणान कितें आमी पळयता एक महासोरोप आशिल्लो उज्या बरी तांबडो 7 तकल्यो 10 शिंगां आनी थंयसर एक गर्भेस्त स्त्री आसली बरली गर्भेस्तीन ती आनी एका पुताक प्रसूत जावचेर आसली आनी हो सैतान वा सोरोप कितें करता तें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तयार जाल्लो पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो त्या भुरग्याक ग्रासूंक तो सैतान तयार आशिल्लो जुवान पेद्रून बरयल्या पयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 8व्या वळीन तो म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोस घालतेल्या सिंहा बरे कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो सैतानाक लुसिफेराक सर्गीचें राज फावो जावंक ना तो देवाचेर उपराटलो देखून देवान ताका धरणीक शेवटिलो आनी आज आमकां तें बाग फावो जाता म्हणटना तो मोसरान भरता आनी आमचे तावन तें बाग ओडन घेजे म्हणून तो प्रयत्न करता त्या देखून आमकां ताळटा तो आमकां नाडटा तो आनी आमकां तो ग्रासूंक सदांच तयार आसा आनी असल्या स्वरुपाचेर मोरयेन ताच्या मस्तकाक चेंचून ताचो नाश केलो तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर घडये ताळण्यो येता आसतना हो सोरोप हो सैतान आमकां ग्रासूंक तयार आसतना आमी ताचे तावन वा ताका मस्तून ताचेर जैत वेलें जाल्यार खंडी जावन मोरयेक कसलें बागतें फावो जालें तें आमकांय फावो जाता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पावलून सांगलें आमी आयकलें की जर आमी पातकाक मरता जाल्यार जेजू तें जीवन जाता पुनर्जिवनपणांत आमी भाग घेता आनी पातकाक मेल्यार मात्र आमी सर्गींच्या राजाक उठोवंक आमकां साध्य आसा ही जावन आसा दुसरी शिकोवन दुसरें लिसांव आयच्या फेस्तांत आमी जोडचें तिसरें आनी अकरेचें मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आज 2 फेस्तां आमी आचरण करता आनी ह्या दोनी फेस्ताचो अर्थ स्वतंत्र म्हणल्या शब्दांत आमी जोडून घेवं येता स्वतंत्र म्हळ्यार कितें स्वतंत्र म्हळ्यार आमच्या अशीर चिंतपा प्रमाणे म्हाका कितें जाय तें करचें म्हाका स्वतंत्र जावन म्हाका एकल्याकच कितें जाय तें केलें वा करूंक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार ताका स्वतंत्र म्हण आमी लेखचें आसा पूण आज मोरी आमकां शिकयता की स्वतंत्र जावन जियोवच्यान ना बगार स्वतंत्र देवाचेर अवलंबून जियोवच्यान आसा इंडिपेंडन्स म्हणलो शब्द आमी घेतलो जाल्यार तातूंच आसा डिपेंडन्स केन्ना आमी देवाचेर डिपेंडंट जावन जियेता तेन्ना आमी निजा की इंडिपेंडंट मोरयेचें आख्खें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार मोरी सदांच देवाचेर हुंदोन जियेली आनी देवाचेर हुंदोन जियेली देखून देवाची खुशी तिणें जिवितांत पाळ्ळी देखून तिका सैतानाचेर जैत व्हरूंक साध्य जालें आनी देवान हाका पुरस्कार जावन सर्गी उबारलो आमी कित्याक देवाचेर हुंदोन जिवंक जाय देव जावन आसा सर्व बरो तो कितें शिकयता तो कितें दिता तें सर्व बरेंच आमच्या फायद्याकच पडचें त्या देखून असल्या बऱ्या देवातय आमी हुंदोन जियेल्या जाल्यार खंडीत जावनय आमी स्वतंत्र तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो असलें स्वतंत्रायेचें जिवीत जियोवंक
मोरी आमकां आदर्श जावन आसा. आज आमच्या भारत देशाचो सुटकेचो संभ्रम आमी चलयत आसतना भारताच्या हर नागरिकान ह्या मोरयेंत आसले शेगुणो ताच्या जिवितांत पाळूंक, नीज स्वतंत्र जिणी जियोंक, पातकाक लब्ध नासतना रावोंक, मूलभूतवादाक एकामेका झगडून करच्या त्या एका स्वभावाक, आपणाचे स्वार्थ मात्र चिंच्या त्या एका अस्कतकायेक लोबधून रावनासतना मोरये बरी देवाचेर हुंदून जिवन एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक. आयच्या वांजेलान आमी कशें पळयलें, मोरी देवाची माता जाल्यार एलिझाबेथीची गरज समजता अशें एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आमी हर एकले एकामेका भाव आनी भयण म्हणचे लेखून त्या भाव बंदोवपणाच्या स्पिरितान जियोंक तीच मोरी तिची ससाय भारताच्या हर नागरिकाक फावो जावं दी. येवकरिस्तान येवचो जेजू आमकां सुमेस्तांक त्या कुरपेन बरोवन दी म्हूण मागया. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सत म्हणटा देवाक, सत परिवारा बापाक, सर्गांनी तुझ्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता तुझे ग्यासपुताक आमच्या सुया सोबतत्मरी कृपेचो बोलो आमकां मर्यादान जल्मलो पांचला देखाने फसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलान ताका केपिलो तो मेलान देवलो तुझे सामन्यांत गोठवून जिलो सर्गार चडलो सतला देवाच्या बसला तुझी काळजी आनी मेल्याची मुजूर करतलो सत्मंता पवित्रत्म्या कथोलिक परिसरे भक्तांचो एकठांय पातकाच्या बक्षाने कुडीचे जीवनपण सुचे जिवीत आमेन. सर आमची मागणी आनी ते सावा सुमेजेचो मुखांत्र बापा समोर आमी दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरेच्या सर्गावरणांचे सत उखलदन आपले ताबेन आसचे देव परजेक मोरयेचे देखीकाल चलोवन सर्गराजाचे वाटे कुशीन समकम कुरपाला बै म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वातंत्र्य सोदी संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचेर तुजी आशिर्वादां वत. देशाच्या मुखेल्यांनी आनी परजेक माया मोगाचे एकवटाचे न्यायनितीचे राज बांदून हाडूंक कुरपाला बै म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे वरवीं आनी उतार प्रायेर एकसुरपणान कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आदर लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणिकायेच्या स्पिरितान बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजारी जोड्यां पासत मागता. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबांचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक कुरपाला भय. तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कुरपाला भय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर युवा जाणांक तुज्या पांयांतळा समर्पित हांव. जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी गल्ली योजना पंथाक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुज्या बरवशान जियोंक तांकां शिकय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाच्या कुशेकाल जावन जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक शिकय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बोकनवळ्या बापा, मोरयेचे आदर्श घेवन तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी तूं दयेन मानून घे आनी सदांच तुजेर अवलंबीत जावन आमच्या जिणेंत नीज स्वतंत्र जियोंक आमकां तुज्या कृपेन बर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सुमेमरी फात. आमेन. हुंदू आनी वाय बापा तूं स्वीकार कर.
Masarektan Kristaच्या रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर तुजी कुशी पाळू कृपेन आमकां भर पिल्या सेवेची उदार आमकां कर मोरयेची आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर गुंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर परवतार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मेळ्ळें आनी आमच्या पवित्र प्रितीच्या बापा तुवें बागेवंत हांव कर्मरेक सरकार उबारून वेलाय देखून सगळे रस्ने बराबर हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पितांव तिचे विनवणे कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका त्रेगूंक आमची काळसां मोगान पेटय ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार जिवनपणाचे महिमेक तयार कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वोद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो व्हड दीस हो संतोष आसो ताचे मायेच्या सर्गावरण आसो तो देव सैमान एकलो स्पूत तुजो तुज्या सांगातार असणार सर्व जिवासो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उज्या उतरावरत्या जपान मनशा सैमान पूत जावन आयलो बागेवंत हांव कार मोरयेसो देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत बगर आयच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गाक उबारून वेली महिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सभेसो तिका केली आरंभ आनी परम रूपकार तुझे वाटसुरे परजेसो केली ती खातीर बोरवोसो केली बुजवणेसो थारो देखून वर्णून वचत असल्या आनंदान मोरयेचे स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सरदूतां भक्तां संगाती आनी सगळे तुजे रसने बराबर तुझ्या मोगाचे आनी पदवेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका
बापा कोरस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणे मेळशाक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थासो घुटभर गटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मागीर देवाचे माये संगती भगेवन जुजे भगेवन दम दिता आनी सर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुम्यान शिकयल्ले मागणे सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस खाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व कातांतली वाटय कित्यार सोदली पुदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ सोची येतानी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो एकामेकाक शांती दिया
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सुभागी सोम्या तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजान म्हज्या अत्रेकता सेवच्याक तुका दादोशी कर. जीवनान तुज्या जिणेंत सदां जाय तूं म्हाका. जेजू तूं ये काळजान म्हज्या सेवच्याक तुका दादोशी कर. जीवनान तुज्या जिणेंत सदां जाय तूं म्हाका. कल्वारीच्या दोंगरार रगत तुजे वालो म्हज्या पातकां खातीर मेलोय कुर्सा मरण. तूं येवेकी कुर्बेन म्हाका लाभय सगीतार. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, महिमेक पावलेल्या ओंकार मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगते पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडोवन
आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंदो आनी आमी सुमेस अंकवार मोरयेच्या पावलांनी चलून तेच्या सांगाता सर्गा सुकेस्त जिविताचे बर्तेक आनी जीवनपणाचे महिमेक पावो तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. ते करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दोडत्या फेस्ताचे सुभाशे आमी पाठयता. मोरयेचें स्वर्गावरण आनी भारत आमच्या मातेचें सुटके संभ्रम. हॅपी फिस्ट. ह्या फेस्ताच्या दाबाचेक मीस असो प्रधान याजक आमचोच कर्मलीत बाप ॲरन बाबूश. प्रस्तुत गोंयच्या म्हापसा हांगासर तांची सेवा दिवन ते आसात. जे कोण भुरगे आमकां सुरवेच्या हंताक लाभतात, 7 जावन ते 10 जावन सेरवतात, ते हांगा गोंयच्या म्हापसा म्हणल्या आमच्या कॉवेंतांत तरबेती जोडतात आनी त्या भुरग्यांचे तरबेतदार जावन ते तांची सेवा दिते आसात. तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन ह्या फुडारांतल्या कर्मलेती याजकांक रुपीत करच्या तांच्या त्या वावरांत आमी सर्व यशस्वी मागता. मात्र न्ही थंयसर शिकच्या ब्रदर्सांनी तांचे देवपोणे मांडून घेवन बरे याजक जावन वाडच्याक मोरयेची ससाय आमी तांचेर मागया. आतां मी सर्लेन्स बावटो उबारचें एक मोठवें कार्यक्रम आसा. तुमी सगळ्यांनी हाका मेळजे. हो ब्रेस्तार हांगासर आमी परगांवांत वावर करतल्या सक्कड आमच्या भोंवडा पसोत भेटयलेलो जावन आसा. 9 मिसां आनी 9 नोवेनां आमी तांचे पसोत भेटयतले आनी 10:30च्या मिसा उपरांत एक विशेष आराधन तांच्या तेसां पसोत आसा. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. दाबाजीक आशिर्वादा खातीर तकली बागायात. आमच्या मोती स्वानी काळजां सोदनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सदां आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उदकां. सर्गासी वासन आशी मोरी नमो तुका. मोरी नमो तुका. मोरी आमची राणी सरकार सैतान सोडता. सरकी सोसळ तळपा तिच्या पांयां पडटा. तिच्या पांयां पडटा. सर्गासी वासन आशी मोरी नमो तुका. मोरी नमो तुका. मुखार पुत्रासो अंकार मोरी आशिर्वादी आमकां. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.